गोंयांत सायबर गुन्यांवाचेर नियंत्रण दवरपाक खासा मानसोपचार तज्ञ नेमपाचो सरकाराचो विचार आसा। भोवतेक लोक सायबर गुन्यांवाचे बळी पडटात। हे खातीर सगळ्यांनी सादूर रावप गरजेचें अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। पणजे सायबर वेलनेस सेंटराच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयताले। आयज सुरक्षीत लोक लेगीत सायबर गुन्यांवाक बळी पडटात। जायते लोक कसलोच विचार करिनासतना आपलो बँक खाते क्रमांक, आधार कार्ड नंबर दुसऱ्यांक दितात। हाचो फायदो घेवन दुसऱ्यांच्या खात्यांतली रक्कम ट्रान्स्फर करून सायबर गुन्यांवाक लोक बळी पडटा। गोंयांत जायत्या लोकांची अशे पद्दतीन फटवणूक केल्या। आपल्या एका इश्टाक 35 लाख रुपयांची टोपी घातिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले। सरकाराचे पोरण्या गोंय सायबर क्रायम कार्यालय आसा, पूण लोक फटवणूक जाल्ल्या उपरांत गुन्यांव नोंद करपाक फुडें येनात। लोकांनी स्वता जावन फुडाकार घेवन सायबर गुन्यांवावरवीं फटवणूक जाल्ल्याची रोखडीच कागाळ नोंद करप गरजेचें अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें।